मिनिस्टर पर्रेकर बाब आयिल्लो काल संकल्प रॅली केल्ले आनी तेन लोकांक आश्वासन दिलां वास्कून रॅली करता आनी आश्वासन जुवारीचे लोकांक दिता की हांव तुमकां रिहॅबिलिटेशन करतलो म्हणून. अरे पयलीं आमचे वास्कोचे मनशाचे ते घरां मोडला तांकां रिहॅबिलिट करा तूं, पयलीं तेंचेर लक्ष घाल. आनी तुवें एश्युरन्स दिलें की कोल पोल्युशन सिटी जातलें म्हणून. आयज तूं परतून यू टर्न करता आनी लोकांचे मायंड डायवर्ट करता की बाबा हांव तांकां रिहॅबिलिटेशन करतलो. वास्कोचे रॅली करता वास्कोचे कितें इम्पॉर्टन्स आसा दाखयात. आयज हांव एज अ लीड घेवन सांगता की टील वी स्टॉप द कोल पोल्युशन आमी हिंगा सुसेगाद रावचो ना. वील गिव अवेरन्स कॅम्प आनी आमी मास रॅली नेक्स्ट टायम रस्त्याचेर हाडटले लोकांक. आयज जायते जाणां भाव भयणांक त्रास जाता आनी आयज तरी तर आमी हे पळय पिसफूल आमी आख्खे वास्को तर भोंवता जाल्यार आमी हे अवेरनेस करता. हे जावन आसा इम्पॉर्टंट. आमी जे आयज ह्या रस्त्या वयल्यान जे वयता कोल जायते जाणांक जो फाटल्यान मोटरसायकल कोण चलयता ताका चड इफेक्ट जाता. आनी आयज जे सोड्यान आनी वास्को रावपी खाऱ्यावाडा भाव भयणांक चड इफेक्ट जाता. ताका लागून आयज एक डिसिजन घेयला आमी परत हे भाशेन सगल्याक हे अवेरनेस करप आनी जे हे अवेरनेस आयज जातले ते आनी आमी स्टॉप करपा ना करीत रावतले. कित्याक जी वस्त लोकांक त्रास जाता जी वस्त आयज एक प्रॉब्लेम जाता आमच्या गोंयांत तेजेर आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन आसतले आनी पूण करून दाखयले नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी करून दाखयतले. आज आमचे जेटी वयले लोकांक इतको सफर जाता कोल लोकांच्या घरांनी वयता. लोकांनी न्यू घरां बांदला. 2 दिसां आता पळयत जाल्यार परत काळो कलर जाता, व्हायट कलर मारता जाल्यार परत काळो जाता. सो आमी लोकांकूय म्हणटात की नेक्स्ट आमी रॅली काडटली. आज तरी पिसफूल रॅली जाली आमची. नेक्स्ट आमचे बस रस्त्यार येतले आमी. सो आमी लोकांक तरी मागतात जेटीकारांक सड्याकारांक हे आमच्या रॅलीक तुमी सपोर्ट करपाचो आनी हे कोल पोल्युशन बंद करपाचो. आमचे कावन्सील सदांच सपोर्ट करताले की आमी पोल्युशन फ्री वास्को करया आनी आमी रिजोल्युशन घेतिल्लें आसा. आनी ताज्या नंतर आमच्या चेअरपर्सनान आनी लोकल MLA वास्को हांणी सुद्दां मिटींग घेवन आमकां डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. आनी दुसरें ताणें रिजोल्युशन घेतलां ताजेर आमी अंमलबजावणी करपा खातीर एनवायरमेंट मिनिस्टराची मिटींग घेवन आमी हांगा डिसिजन घेतिल्लें आसा की पयलीं आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे रिडींग घेवपाचें पोल्युशन रिडींग. मागीर मदीं पावस पडलो आनी त्या हातून आमचो डिले जालो मातसो पूण आमी तें आतां रिडींग घेतिल्लें आसा. आनी आमी लेटरूय केलां डेप्युटी कलेक्टराक आमकां लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आसा जाल्यार आमकां सेफ हे करपाक पुलीस हे दिवचे आनी आमी केन्नाय खंयच्याय क्षणी आमी रोडार येवं शकता अशें सांगिल्लें आसा. हांव हे तांणी दिल्लें रिप्रेजेंटेशन आमच्या कावन्सिला मुखार घालता आनी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन मागीर घेता.